मायमोग सहकार खबरो सांगतात जवाहर. वेश्या व्यवसाय आणि ड्रग्स व्यवहार करपी दलालांक काडटले खणून. दलालांक नोकरी दिवपी रेस्टॉरंटांचे परवाने 6 महिन्या खातीर रद्द, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. मांद्रे येता पुलीस स्टेशन पूण सायक्लोन शेल्टर होमाचे पोरणे इमारतीत. हरमलचो आउटपोस्ट जातलो बंद, ते बदला तुया येता नवो आउटपोस्ट, सांगले जीत आरोलकारान. सुकें उरतले वातावरण, नातल्या दिसांनी अणभवपाक मेळटली थंडाय, हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वेश्या व्यवसाय आणि ड्रग्स व्यवहार करपी दलालांचे दीस भल्ल्यात. मुख्यमंत्र्यान खर शिटकावणी दिल्या. दलालांक नोकरी दिवपी रेस्टॉरंटवाल्यांक त्यांचे परवाने 6 महिन्या खातीर वगडावचे पडटले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला. ड्रग्स आणि डान्स बाराच्या विशयाचेर बरोच तेंप चर्चा जाल्या. न्यायालयाय तिडकल्यात आणि पर्यटन मंत्री ह्या विशयाचेर बोवाळ करता. या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यान कितें सांगले ते आयकून घेयात. प्रॉस्टिट्युशनच्या केसीच्या बाबतीतूय आमचे पुलीस डिपार्टमेंट अरेस्ट करीत आसा आणि आमी त्या खातीर सांगला आमी खंयच्याच बाबतीत ना ड्रग्स ना प्रॉस्टिट्युशन टॉलरेट करचें ना आमचे पुलीस डिपार्टमेंट. आणि अशा पद्दतीची डान्स बार किंवा प्रॉस्टिट्युशन चलोवपी जर आमकां मेळत जाल्यार सीज करतले आणि एकदां बंद जायत जाल्यार तेची परत 6 म्हयने ओपन जावची ना. परत सांगता हांव, म्हणजे खंयच्याय ट्युरिस्टाक व्हरून जर एखाद्या डान्स बार म्हणून जर ताका लुटलो म्हणून आमकां कळत जाल्यार पर्टिक्युलरली तांची सगळीं लायसनां जी आसा पळय न्ही सीज करतले. आणि आमकां ऑलरेडी म्हळ्यार डिपार्टमेंटा कडेन एक्सायज लायसन आसतलें, बाकी ट्युरिजमचें परमिशन आसतलें, सगळीं लायसनां बंद करतले. ताका आपलो धंदो 6 म्हयन्याक बंद करून उडोवचो पडटलो. त्या खातीर जे आपली रेस्टॉरंट बार्स हे कितें जे चलयता तांच्यांनी हे जे कोण थंयसर भोंवतात पळय न्ही, एजंट बिजंट कोण ते दलाल जे भोंवता ट्युरिस्टांक हाडून लुटपाचो जो प्रकार करतात, चुकून सुद्दां जरी आमकां कळ्ळें अमक्या रेस्टॉरंटान जाता आनी ट्युरिस्टाक व्हेल्लो सुद्दां म्हणून ट्युरिस्टान जर कंप्लेन दिली जाल्यार त्या हेका सोदपाचो सोडून दी, कोणी व्हेल्लो ताका, ताजें रेस्टॉरंट बंद जातलें ह्या बाबतींत. कारण तेणी त्या रेस्टॉरंटान जर पर्टिक्युलर ताका येला आसत जाल्यार तो तेज्या बरोबर आसाय गृहीत धरले वयतलो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. तुयेंचें सरकारी हॉस्पिटल फाटल्या 7 ते 8 वर्सां सावन उक्तावणाची वाट पळयता. दर वर्सा पेडणेकारांक नवें आश्वासन मेळटा. येता ते फेब्रुवारींत हॉस्पिटलाचें उक्तावण करतले. आमदार जीत आरोलकारान नव्या वर्साचे नवे आश्वासन दिला. पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. हे जे फाटल्यान तुमकां दिसता ते हॉस्पिटल पार्सेकर चीफ मिनिस्टर आसतना हे बांदूंक सुरवात केल्लेले. तेचे उपरांत एक टर्म सोपटेचो जालो आणि तेच्या उपरांत आतां तिसरो टर्म हो जीत आरोलकाराचो आसा. आता हे फाटले हे जे दिसता तुमकां ढाचो तो कित्या खातीर रावल्लो हें कांय कळना. पूण प्रत्येक फावटी जेन्ना विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर हांगा येतालो तेन्ना एकूच गजाल सांगतालो की डिसेंबरान ह्या हॉस्पिटलाचें उद्घाटन जातलें म्हणून. तेच्या उपरांत म्हाका दिसता 6-7 डिसेंबर जाले आनी हो ह्या वर्साचोय डिसेंबर सोंपत येयलो. पण आतां आमच्या जीत आरोलकर जो मांद्रे MLA आहा तेणेन स्टेटमेंट केल्लेली आसा की हो जानेवारी किंवा फेब्रुवारी ह्या 2 म्हयन्या भितर हो इनॉग्रेशन जातलें. परिस्थिती अशी आसा हेची की हे शापीत हॉस्पिटल कशें दिसता. कारण आतां ते रंगयला बरें सगळें जालां, फुडल्यान चार बी वाडलेली आसा, ती 2 म्हयन्यान म्हाका दिसता काडटले. पण प्रश्न येता तो ह्या टँकाचो, टाकयेचो, ही उदकाची जी टाकी फाटल्यान तुमकां दिसता तेचें कितें. आतां ही सारकी एंट्रन्साचेरच टाकी असल्या कारणान खंयच्याय घडीक ही पडपाची शक्यता आसा. म्हाका दिसता ही टाकी पडली, कितें कॅज्युअलिटी मेजर जाली काय मागीर ह्या हॉस्पिटलान पयलें उद्घाटन करतले जाल्यार कांय कळना की हे टाकयेचें कितें तें पयलीं करपाक जाय आनी मागीर ते हॉस्पिटलाचें पळोवपाक जाय. सरकार उदरगतीचे धोल नेटान बडयता, पूण भौतेक प्रकल्प अर्दकुटे. तुयेचें हॉस्पिटल तितूंतलेंच एक. मोठ्या घराचे पोकळ वाशे म्हळ्यार जाता. दर डिसेंबरांत पेडणेकारांक तुये हॉस्पिटलाचे उक्तावणाचे आश्वासन मेळटा. आता नवे वर्स लागीं पावता तशें आमदार जीत आरोलकाराचे नवे आश्वासन आयकपाक मेळटा. येता त्या फेब्रुवारीत खंय नक्की उक्तावण जातलें. पयरूच रिव्ह्यू मिटींग जाल्या CMA कडेन. तेणी GSIDC कडेन ऑलरेडी सगळे फॉलोअपूय घेतला. हांव पर्सनली एवरी वीक पर्सनली फॉलोअप चालू आहा म्हाजे हॉस्पिटला विशीं. हॉस्पिटल इक्विपमेंट सगळे येयलेले आहा. इलेक्ट्रीक काम चालू जाला, सिव्हील काम चालू जाला.
बाकी ऑलमोस्ट जानेवारी आमी पयलीं म्हणटाले 26 जानेवारीक इनॉग्रेट करपाक सीएमाची इच्छा आसली 26 जानेवारीक इनॉग्रेट करपाचें, पूण म्हाका दिसता जानेवारी एंड मेरेन कंप्लीट जातलें. सो फेब्रुवारीन आमकां इनॉग्रेशनाक डेफिनेटली मेळटलें. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचें नांव पिड्ड्यार करपी आनी ड्रग्स माफियांक 900 कोटींचो फायदो मेळोवन दिवपी सनबर्न नांवाचो बिझनस कायमचो बंद करात, गोंय प्रदेश काँग्रेसीन मागला. सनबर्न दर वर्सा वादात सापडटा, तापता तापता आणि मागीर जाताय बी. ओनूय तेच जाला. आदी तारकांचो घोळ, उपरांत परमिशन दिल्ल्याचे जाहीर, हे परमिशन बेकायदेशीर अशें म्हणत कोर्टान मारिल्ली बडी आणि आता काँग्रेसीन केल्लो विरोध. काँग्रेसीक कित्याक नाका ते सांगता सरचिटणीस विजय बिके. ऍक्च्युली पळोवंक गेल्यार सनबर्न म्हणटा तो बंद जावपाक जाय. कळ्ळें? म्हणजे काय गोंयाक आनी गोंयच्या लोकांक काय फायदो ना. लोकांक असल्या फेस्टिवला खातीर कोर्टान वयचें पडटा. कोर्टाची मागीर बडी पडल्या सगळे हेच सनबर्नांतलेच न्हू, जे जे हेंचे इव्हेंट जाता ताका प्रत्येक फाटी लोकांक कोर्टान वयचें पडटा. आनी हे फेस्टिवल कित्याक म्हणून जाय काय म्हणजे हे भायले फेस्टिवल कित्याक जाय? म्हाजो थारो आरोप आसा आनी म्हाका दिसता असेंब्लीन हेच्या पयलीं ऑपोजिशन पार्टीन हेचेर एक्यूज केला की हो फेस्टिवल नसून हो एक 900 करोडाचो ड्रग माफियाचो बिझनस असो आसा. पुलीस डिपार्टमेंट आमकां सांगता की असल्या फेस्टिवलाक खंय आमी हाय इक्विपमेंट बसयतले ज्या जाग्यार गोंयांत आमच्या चोरयो जातात, डेकोटी जातात, तेंचेर तेंचो कंट्रोल ना. पण असले फेस्टिवल जेतून ड्रग माफिया जाता, टुरिजमाचे नांवान आमचें नांव अख्ख्या जगान पिड्यार जाता, असल्या फेस्टिवलाक आयज आमी व्हडली हाय सेक्युरिटी दितले. आता ह्या सेक्युरिटीच्या पयलींचे आमचो रेकॉर्ड आसा की तुमी पयशे दिल्ले ना, पयशे भरलेले ना, ते भरले काय कितें. आनी टुरिजमाक असले प्रमोट कित्याक करपाक जाय असले फेस्टिवल रेव्हेन्यूच्या नांवान? हेच्या पयलीं आमी रेव्हेन्यूच्या नांवान कॅजिनो घातल्यात. आयची कितें हालत जाल्या गोंयची? पोल्युशन वाडलेलें आसा. आयज नॉयज पोल्युशनच्या नांवान प्रत्येक हेचेर आमचो सरकार फेलर जाल्लो आसा. आयज आमी पळयता की बांद्र्यांतल्या गांवांत जे आयज हायकोर्टाची ऑनरेबल हायकोर्टाची बडी पडटा, प्रत्येक जाण जर कोर्टान वचूंक लागले जाल्यार सरकार आमकां कितें जाय? गोंयचें नांव, गोंयची अस्तित्व, गोंयचें कल्चर, गोंयची हेरिटेज हे देवान आमकां दिल्लेले आसा. आनी त्या खातीर आमी गोंयकार आनी गोंयची भुमी प्रसिद्ध आसा तांकां आमी राखपाचें जाणून असले फेस्टिवल हाडून आमी आमच्या गोंयची नदी, गोंयचे आमचे बीच पिड्यार करतात. सो म्हाका लोकां कडेन अपील आसा की असले फेस्टिवल आमकां नाका. आमचे जे कल्चर आसा ते प्रमोट करपाक जाय. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. मांद्रेच्या जुनस वाड्यार नवें पुलीस स्टेशन जाता, पूण इमारत नवी न्हू. सायक्लोन शेल्टर होमाची खूप वर्सां बंद आसलेली इमारतच पुलिसांक मेळटली. हरमलचो आउटपोस्ट बंद करतले, ते बदला तुया नवो पूण टेम्पररी आउटपोस्ट येतलो. मांद्रेच्या पुलीस स्टेशनाक गरजेचे पुलीस बळ मेळटले. आमदार जीत आरोलकारान पेडणेकारांक आश्वस्त केल्यात. पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. हे म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता ते सायक्लोन शेल्टर होम म्हणून केल्लेले 2020 केल्लेले. मागीर हे 21 हेचे उद्घाटन बी जालें आनी उद्घाटन जालें, CM बी सगळे येवन गेले, उद्घाटन बी जालें. आनी म्हाका दिसता त्या दिसा पासून उद्घाटन जालें आनी त्या दिसा पासून ही बिल्डींग जी बंद करून दवरल्या, कुलूप लायलेलें आसा, ते आजून मेरेन तशें आसा. आतां ह्याच जाग्यार पुलीस स्टेशन येवपाचें, पुलीस स्टेशन आशवे व्हरपाचें जालें आनी आतां परत तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा आनी एप्रूव जाल्लेलें आसा की ह्या शेल्टर होमान पुलीस स्टेशन येवपाचें आसा. आतां प्रश्न 2 उरता
एक आउटपोस्ट हरमल आसा. हरमल आतां कितलींशीं वर्सां आउटपोस्ट आसा. त्या पुलीस स्टेशनार वचपाक वाट ना. तेची कोणी हेंच केली ना, विचारपूस केलीच ना. आनी आतां पुलीस स्टेशन हांगासर नवीन म्हणजे हांगा PI बी सगळें बरें आसतलें. आतां ते शिफ्ट हांगा करतले काय ते आउटपोस्ट म्हूण परत थंय दवरतले. कारण थंय वचपाक सुद्दां मेळना. हरमला जे आउटपोस्ट आसा थंय वचपाक सुद्दां मेळना अशी परिस्थिती आसा. आनी हे हांगासर जर फूल फ्लॅश जालें जाल्यार हांगासर परत PI बी नवीन स्टाफ बी जाय पडटलो. एक म्हाका मजा दिसता सरकाराची आनी ह्या डिपार्टमेंटाची. हांगा पुलीस स्टेशनार पुलीस ना. प्रोटोकॉलाक जाय ते सुद्दां पुलीस खंय मेळना. म्हाका दिसता अशा खुबशे हांकां पुलीसच ना. ज्या जाग्यार जाय पण पुलीस हेंचे कडेन ना. आतां CMाक जर विचारी जाल्यार CM म्हणटलो आतांची नवीन बॅच येतली तेतूंतल्यान आपण दितलो बी अशें कितें तरी सांगून व्हरतलो. ही बिल्डींग डिजास्टर मॅनेजमेंटाची बिल्डींग बांदली खरी पण तुमी पळयता हांगा कशें काम केल्लेलें आसा तें. हांगासर हे जे हे आसा उदक रिलीज जावपाक जे चॅम्बर आसा ते चॅम्बर फुटलेले आसा. म्हणजे कसल्या क्वॉलिटीचे वयर हें घातलेलें आसतलें तें पळया. आनी अशेंच जर काम जर हे बाकीचे ह्या बिल्डिंगेचे आसात जाल्यार ही बिल्डींग मोडपाक म्हाका दिसता वगत लागचो ना कसो दिसता. म्हणजे सरकार कशी कामां करता ती पळया. नव्या पुलीस स्टेशनाचेर आनी तेतून येतल्या स्टाफाचेरय थळावो आमदार जीत आरोलकार उलयलो. तेच बरोबर हरमलच्या आउटपोस्टाचे भविष्यही आरोलकारान सांगले. सो एंटायर प्रोसेस करून आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पर्सनली लक्ष घालून आमच्या रिक्वेस्टाचेर त्यांनी पर्सनली फॉलोअप करून आयज सक्सेसफूल जाल्यात. आमी नोटिफाय करपाक तर आमचें मांद्रे पुलीस स्टेशन आनी बेगिनात बेगीन ह्या 8-10 दिसांनी इनॉग्रेशनूय तेचें जातलें. जेन्ना पेडण्या पुलीस स्टेशन जेन्ना सुरवात जाल्ली तेन्ना विलेज वायज स्टाफ एलोकेट करतात. तांकां पुलीस स्टेशनाक दितात. तेंचो जो स्टाफ आहा पुलीस स्टेशनाक तो कमी जातलो आनी हांगा शिफ्ट जातलो. म्हणजे तो हांगा शिफ्ट न्हू स्ट्रेंथ आहा ती हांगा शिफ्ट जातली. विलेज वायज स्ट्रेंथ आसता. खंयच्या पुलीस स्टेशनार ज्या ज्युरिडिक्शनान पडटा ते विलेज वायज कितली स्टाफ लागता ते पयलीं मेन्शन केले वयता. तो ताका लागून जे विलेजीस आउट जाल्यात तेंचो स्ट्रेंथ आहा पळय तो हांगा शिफ्ट जातलो. पळय तो आउटपोस्ट आनीक उरचो ना. कित्याक देगेकूच पुलीस स्टेशन येयल्या पण आउटपोस्टाची गरज ना. आतां आमी पुलीस स्टेशनाचेर केरी, पालये, हरमल, मांद्रे, मोरजी, आगरवाडे, चोपडे, पार्शे, तुयें हे इतले गांव मांद्रे पुलीस स्टेशना अंडर घेतले. विरनोडा थोडोसो भाग आमरान तो पेडण्याक दिला. सो आतां हे सगळे विलेजीस आसतना जेन्ना मांद्रे पुलीस स्टेशन आहा तेन्ना आउटपोस्ट थंय गरज ना. आउटपोस्ट आमी तुयेन घेतला. सो तुयेन कित्याक तुयें आनी पार्शे हे 2 गांव आउटपोस्टा अंडर येतले. कित्याक लागून आयज IDC आहा, IDC वाडत आहा, इलेक्ट्रॉनीक सिटी येतले. म्हणजे डेव्हलपमेंट जाता थंयसर स्थानीक येतले, लेबरर्स येतले आनी हांगासर हांगाच्यान मांद्रे ट्रॅव्हल करप डिफिकल्ट जाता. सो ताका लागून आउटपोस्ट आमी हांगा टेम्पररी आतां सद्या सुरवात करतले तुयेन. पूण इलेक्ट्रॉनीक सिटीन ऑलरेडी आमकां थंयसर प्लॉट आमकां डिमार्केट केल्लो आहा आउटपोस्टा खातीर. सो परमनंट आउटपोस्ट थंय इलेक्ट्रॉनीक सिटीन थंयसर येतलो. पूण सद्या जो पर्यंत ते रेडी जायना तो पर्यंत टेम्पररी आउटपोस्ट आमी तुयेन इमिजिएटली स्टार्ट. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फोंड्या राष्ट्रीय गिरायक हक्क दीस कार्यावळ जाली. प्लास्टीक नसलेले फोर्टिफायड तांदूळ सोसायटींतल्यान विकपाची तरतूद केल्या अशें मंत्री रवी नायकान सांगलें. सिव्हिल सप्लाय आणि गोय वीज खात्यान घडोवन हाडिल्ल्या एग्री बाजार संकुल सभाघरात राष्ट्रीय गिरायक हक्क दीस मनयलो. ई-कॉमर्स आणि डिजिटल वेपाराच्या युगात गिरायक संरक्षण हो विशय आशिल्लो. कृषी मंत्री रवी नाईक, संजीत रॉड्रिक्स आणि हेर हजर आसले. नागरी पुरवण खात्या वरवीं प्लास्टीक तांदळाची पुरवण जायना अशें नागरी पुरवण मंत्री रवी नायकान स्पष्ट केले. Now this day that we are celebrating today, it serves as a reminder of the importance of consumer protection and emphasizes the role of consumer in making informed choices and holding business accountable for fair and ethical practices. This year we are celebrating the theme of consumer protection in the era of e-commerce and digital trade, and also in collaboration with the Electricity Department of Goa. Brian Halligan, the author, American author, once said, it doesn't matter what we say, it matters how we say it. So we can imagine the kind of things involved in the digital marketing. And with the rise in the online transaction, online shopping, data sharing, that ensuring the right to the security of the consumer is a paramount.
आयच्या प्रोग्रामान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व करून गिरायकाचे हक्क कितें आहा, गिरायकाची जबाबदारी कितें आहा ते आयच्या प्रोग्रामान डिस्कस जातले. त्याच बरोबर नवो कायदो गिरायक संरक्षण नवो कायदो जो येयला त्या कायद्याच्या बरोबर कितें करूंक शकता, लोकांनी आपले हक्क कितें आसा ते आयज सगळे डिस्कस जातले. तेच बरोबर जेवणाच्या उपरांत एक स्पेशल सेशन आसतलो की जायते गिरायका कडेन कंप्लेन आसा, पण ती कंप्लेन खंय घालची, कशी घालची, सगळे कंप्लेन कोर्टान घालपाक जाय. तरेतरेचे ग्रेवियस ऑफिसर आसता डिपार्टमेंटाचे, हेल्पलायन आसा, तर ह्या सगळ्याचेर फोकस घालपा खातीर आयज हो प्रोग्राम मुद्दम आसा. रायट ऑफ कंज्युमर हे एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट रायट्स ऑफ कंज्युमर दिल्ले म्हणजे कंज्युमराच्यो रायट्स कितें कितें ते करूं शकता, हे तांचे कितें कितें हें आहा त्या प्रमाणे तांच्यांनी आतां कंप्लेनी करपाक जाय. खंय कंप्लेन करप, मिटर रिप्लेसमेंट मागीर बिलींग पेमेंट हाजेर सगळे हे आहा एक्सप्लेन करतलो. मागीर मिटरिंगाचेर वचप, मिटरींग कशें रिप्लेस करूंक मेळटा, कंज्युमर केन्ना मिटर चलना कितें करप सगळें सांगतलो. इवन आमी बिलिंगाचेर वतले. मागीर बिलिंग कितें आसता तातूंत फॅक्टर आसता, फिक्स चार्जीस, इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी, हे कंज्युमराक खबर नासता तें एक्सप्लेन करतलो. मागीर सेफ्टीचेर वतले आमी, कंज्युमर सेफ्टी म्हणजे कंज्युमराक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लागीं येवंक जायना, कितले डिस्टन्स दवरूंक जाय, पावसान बी पोलाक टच करूंक जायना, हे बी सगळें एक्सप्लेन केल्ले वतले. डेव्हलपमेंटाचे म्हण विकासाचे रूपान कशें पावचे लोकां पर्यंत हें काम हें आमचें काम आसता. म्हणजे सगळ्यांचें काम आसता, सरकारी अधिकाऱ्यांचें काम आसता, हें लोकां पर्यंत पावपाक जाय, लोकांक तें हें करपाक जाय. हितून कसलेंच हें ना, सगळे तरेचे लोक जे आसा कंज्युमर जे आसा तांकां रायट आसता. पूण हे सगळे तरेचे आमी पळोवपाक जाय, लोकांक बेनिफीट जातली आनी ते बेनिफीट गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय. आमचे वतीन आमी सगळे गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. संरक्षण मंत्रालयाखाला असलेल्या राष्ट्रीय कॅडेट पोलीस महासंचालनालय NCCचो 75वो वर्सुकी दीस मनयता. त्या निमतान कन्याकुमारी ते नवी दिल्ली मेरेन मेगा सायक्लोथॉन सुरू केल्या. 15 वांगड्यांचो पंगड बिरेस्ताराक गोंयांत पावलो. भारताचे दक्षिणेकडल्या वाठारांतल्यान हो प्रवास सुरू जाला. तरणाट्यांक देशाची प्रगतीची आख्यायिका फुडें व्हरपाचो उलो मारपाचो हेत आशिल्ले हे रॅलीक महिला शक्ती का अभेद्य सफर अशें म्हणटात. कन्याकुमारी सावन सुरू जाल्ली ही सायकल रॅली काश्मीरात पावपा खातीर 32 दीस घेत 3232 किलोमीटराचे अंतर कवर करतली. आज़ादी के पहले 75 वर्षों में चुनौतीपूर्ण कार्य करते हुए हमारा राष्ट्र आर्थिक शक्ति और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में उभर के आया है. देश का एक वर्ग, समाज का एक वर्ग महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करता, परंतु सच्चाई यह है कि महिलाएं भी बराबर की भागीदार बनी हैं. इसका प्रमाण हाल ही में लॉन्च हुए चंद्रयान 3 के द्वारा और एशियंस गेम्स में देखा गया है. NCC महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है. महिला शक्ति का अभेद्य सफर नाम की यह रैली कन्याकुमारी से शुरू हुई. यह रैली दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फ्लैगिंग की जाएगी. 32 दिन में 3232 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है. लगभग प्रतिदिन 97 किलोमीटर तय करते हुए हम केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र से होते हुए 31 दिसंबर 2023 को गुजरात में प्रविष्टित होंगे. यह सफ़र में हमने INA नेवल एकेडमी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया है. आगे के सफ़र में हम NDA कमांडो ट्रेनिंग स्कूल से मिलने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और अजमेर, उदयपुर, जयपुर से होते हुए 21 जनवरी 2024 को दिल्ली में प्रविष्टित करेंगे. यह सफ़र ने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है और हम आप सबके आभारी हैं. जय हिंद. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आणि ओमकार देशप्रभू. ह्या महिन्यात थोड्या भोव बदलपी हवामानाचो अनुभव घेवपाक मेळ्ळो. वातावरण सुकें आसलें आनी फुडें उरतलें. नातला दिसांनी थंड वातावरण सांगात दितले. हवामान खात्याचो अदमास. सध्या तापमान वाडला. उष्णतायेक लागून संवेदनशील लोक खास करून ल्हान भुरग्यांक आनी जाणट्या नागरिकांक दनपारा सुर्या पासून पयस रावपाचो आनी उदक पिवचे असो सल्लो हवामान विभागान दिला. शुक्रारा खातीर IMDचो अदमास बिरेस्ताराच्या अदमासा कडेन बरोच सुसंगत दिसता. दिसाची सुरवात धुके आनी दवान जातली. तापमान उपरांत चडांत चड 34 डिग्री सेल्सियस उरतले. सांज लागीं पावतकच हवामान थंड जातले. मळब नितळ थंड राती तयार करतले. उणें तापमान 23 मेरेन उरूं येता.
26 मेरेन सुकें वातावरण, नितळ मळब. शुक्रारचे तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियस. शुक्रारा सकाळी दव आनी धुक्याचो अदमास. गोंय दर्या देगे वयल्या बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोगस.